भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी कोबार हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली। नामान मरिये कुरपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। आबळे सोम्याची साकर तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं। नामान मरिये कुरपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो। नामान मरिये कुरपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। सरिल्ल्या बावडत्या पासत मागणे सासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सकाळींची बेटवणी ये जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना बेटोवच्या समेस्त इराद्या पासत भाग्यवंत आंकवार मरियेच्या खतावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां। प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयतां। सर्व तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ये जेजूच्या देव काळजा तुजे राज येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी म्हज्या बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व पातकांची शिक्षा माफी जोडोंक हांव खुशी व्हरतां। सोम्या जेजू तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक जा तूं ताका उजवाड घटाय आनी बुजावण। म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटा हांव तुका अर्गान दिता अंतस्करणी नमस्कार करता व्हड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा। म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता म्हजी चिंतना
म्हजे सोब, म्हजे आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मानाक, म्हज्या पातकांच्या बारीकपणाक, म्हज्या जेजू, तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सोमेस पातकां, म्हजी पातकाची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दी सायबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक, तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक, म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे तोंड, म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांय दवरनासतना देखून ये मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ले वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्यार बरी. निश्कळपण जोडूंक मागणे. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ये मोरये, पाप करत नातल्ल्या तुज्या गर्भ संभावा मारिफात म्हजी कूड निश्कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवंत कर. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ये मोरये, पाप करत नातल्ल्या तुज्या गर्भ संभावा मारिफात म्हजी कूड निश्कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवंत कर. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ये मोरये, पाप करत नातल्ल्या तुज्या गर्भ संभावा मारिफात म्हजी कूड निश्कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवंत कर. सस्नाच्या बापा, हांव तुका भेटयता जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत, म्हज्या पातकांच्या बारीकपणा पासत आनी इगर्ज मातेच्या गरजा पासत. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या
कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मोरयेच्या बौदलोबी काळजा जा तूं म्हजी बाचावी. किर्तन 9:1. देव राखणदार. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता तो सरेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिखराच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो, ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो. डाल आनी कावच ताचें विश्वासपण. रातच्या आकांताची, दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतले मारीचे पिडेक, दोनपारचे नास करतल्या कर्गाक तूं भियोंसनाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरून पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे सरशीं कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नसट्यांक कसली माजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सरेस्पर तुजो आसरो परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तांबा सरशीं पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय, तारून शिवाक आनी नागाक मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसां. ताका निवारतां आनी ताका सन्मान करतां. लांब आवक दिवन ताका दादोशी करतां. म्हजे तारान पळोवंक ताका फावो करतां. आतां आमी देवाचें उतार आयकोवया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 13 वाक्य 10-17 पर्यंत. उपरांत शिष्य फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले, तूं तांचे लागीं ओपारींनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे गूट समजोवंक तुमकां फावो जालां, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका बरोवन वमतसर दितले आनी जाचे लागीं कांय ना ताचें आसलेलें सयत काडून व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं ओपारींनी उलयतां. कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इसायाचो प्रवाद. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना. दोळे सोडून पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना. कारण हे परजेचें काळीज दाड्डें जालां. तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडल्यात दांपान. नांतर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानांक आयकतें, तांचे मोतीक समजतें, अशें म्हजे थंय ते पाटी परतते आनी हांव तांकां गूण करतों. पूण बागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे
आयकोंक सकत आसले तुमचे कान. सतत हांव तुमकां सांगता, साबार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकोंक आशिल्लें, पूण तांकां तें आयकोंक मेळ्ळें ना. साबार सुवातेनी आनी क्षेत्रांनी थोड्यो सवलत्यो थोड्यांक मात अमानत करून दवरतात. सीमीत वर्ग असो भरपूर फायदो जोडटा. कित्याक ओपारींनी उलयताय म्हणल्या सवालाक सोम्याची जबाब. सर्गींच्या राजाचे गूट समजोवंक तुमकां फावो जालां, जायत्यांक फावो जावंक ना. हें आमकां क्रिस्तांवांक लागू करयेत. आमी खरेंच भागी, कित्याक एके समिक्षे प्रकार जेजूस क्रिस्त म्हूण पातयेवचे संवसारांतल्या 3 वांटो मात्र. जेजूक उंड्या रुपार स्विकार करचें संवसारांतल्या 5 क्रिस्तांवान. शुभ वार्ता वाचूंक आनी समजोवंक प्रयत्न करच्यांचो प्रतिशत संख्यो भोवूच उणें आसा. असल्या खंयच्याय वर्गांत आमी आसाव तर आमी खरींच भागी. देवान आमकां असलें बेसांव दिल्ल्या पासत ताका आमी अर्गां पाठोवया आनी सर्गींच्या राजाचे गूट समजोवंक फुडें सरया. सांत लॉरेसाक नोवेनाचे मागणें. हे जैतेवंत सांत लॉरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवका आनी रक्तसाक्षा, वर्त्या पातयणेन आनी बरवशान आमी तुजे सरशी आयल्या. दयेन आमचें प्रार्थन आयक आनी तुजे जिणये परी आमची जिणी रुपीत करूंक आमकां आदार दी. देवाची आनी पेल्याची सदांच सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा थंय आमचो भावार्थ सडय. आमच्या सालत्या जिवनांत भावार्था विरोध येवच्या सर्व ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आमकां मजत दी. तवळ तवळ पवित्र संस्कार आमी जोडून आमचो भावार्थ दृढ करूंक आमकां बरें मोन दी. दुबळ्या थंय, पिडेस्ता थंय आनी गत आदार नातल्या थंय उदार जावंक आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमकां दया कर. पवित्र येवकरिस्ता थंय आनी मागण्याच्या जिवनाक आमकां आकर्शीत कर. कुर्सार खेळायिल्ल्या जेजू थावन आमच्या जिणयेक आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या राजा पासत वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सर्व युवा जाणांक तांणी पवित्र सभेचे मुखले खांबे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पाठय. अक्रिस्तांवांक आनी भावार्थांत शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक भागी मोर्न मरून सर्गार तुजे संगी देवाक वाखणूंक आमकां सुमेस्तांक फावो कर म्हूण मागता. आमेन. जैतेवंत लॉरेसा 3 शतमानांत रोमाच्या पवित्र सभेचो प्रधान सेवक जावन तुवें जेजूची सेवा केली आनी दुबळ्या धाकट्यांक अर्थीक रितीन कुमोग करून त्या लोकांक इगर्जमतेची खरी आस्त म्हूण आपयलें. तुज्या काकुळतीच्या आनी भावार्थी कामांक लागून तुका मेळिल्ले ते रक्तसाक्षीचे मरण कुशेन तुवें स्विकार केलें. तुजे आदर्श घेवन इगर्जमता आनी तिचे सांदे जाल्ले आमी दुबळ्यांतय अती हुस्को दवरून तांकां जाता तितली कुमोग करचें बरें मोन आमकां लाभय. वर्त्या पातयेनेन तशें बरवशान तुजे सरशी आयलेल्या आमचे प्रार्थन आयक आनी तुजे सारकी आमची जिणी रुपीत करूंक आमकां आदार दी. देवाची आनी पेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा थंय आमचो भावार्थ सडय. आमच्या चलत्या जिवनांत भावार्था विरोध येवच्या सर ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आमकां मजत दी. आमेन. देवाचें राज येवंक मागणें. सर्गींच्या बापा,
तुज्या राजांत आसा सर्व शांत समाधान. त्या देखून तुजें राज स्थापीत करूंक ह्या संवसारांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें धाडलोय. तुजें राज ह्या संवसारांत सर्व मनशां थंय येवं. एक दीस तुजें राज ह्या संवसारांत भरपूर थरान येतलें. तूं नवी आकाश आनी नवी पृथ्वी रचतलोय आनी संपूर्ण तरान तुजें राज स्थापीत करतलोय. त्या दिसांनी मनशांक कसलोच आकांत भिरांत कश्ट आनी पिडा आसची ना. मनीस आपली सर्व झुजाची हात्यारां नाश करतलो. सुणे वागट शेळये सांगाता जियेतले आनी बोकडे पील चिट्या वागाच्या कुशीन आड पडतले. वासरू आनी शिंव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी अस्वेल इश्टागतींत आसतली आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतलीं. शिंव बैला भशेन तण खातलो. दुदाचे बाळशें सर्पाच्या बिळाचेर खेळतले. ल्हान भुरगे आग्याच्या बिळांत हात घालतले आनी ताका कांयच बाधक जावचें ना. त्या दिसांनी तूं आमच्या दोळ्यांतली सर्व दुखां पुसून काडतलोय. तर सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत तुवें बासयलेलें तें संतोश भरीत राज वेगीच येवं दी. सर्व पातक नाश जावं दी. कश्ट आनी पिडा पयस सरून दी. मनीस तुज्या उजवाडांत आनी एकामेका भाव बांदवपणांत जियोवन दीत म्हूण मागता हांव. आमेन. जुलय 27 दिसपडतो सांत इनोसेंत पयलो. पापा अनास्तासियासाच्या मरणाच्या 3 दिसां उपरांत विंचोन आयिल्ल्या ह्या बळादीक आनी देण्या बरीत पाप साहेबान 16 वर्सांभर पवित्र सभेक मुखेलपण दिलें. पापा इनोसेंतान मानिकेयन, मोजानिस्ट आनी प्रिसिलियानिस्ट हेरेतिका विरोध एम्परदोर होनोरोरियसातावन कठीण एक डिग्री जोडून घेतली. रावेन्नांत अस्तमतेच्या रोम चक्रवर्ती गोत्राई आलाक हाचे मदें समाधान हाडूंक ताणें केल्ल्या प्रयत्नांत तो सलवालो. 410 इसवेंत आलारिकान रोम स्वाधीन केलें. सांत इनोसेंतान पवित्र सभेंत ताची शिस्त बळादीक करूंक प्रयत्न केले. ह्या खातीर रोमाची रिवाज जरालतरान स्विकार करूंक सगळ्या संवसारांत पवित्र सभेक संबंद जाल्लो संगती रोमाच्या पवित्र सभेक कळोवन इत्यर्थ करचें रोमाचें दैवीक हक्क म्हूण मानून घेतलें. उदेंती आनी अस्तमतेच्या दोनी पवित्र सभेंतय ताणें आपली उर्बा दाखयली. पूण कॉन्स्टांटिनोपलांत सांत जुआंव क्रिजोस्तोमाक हुद्यास्थानार बसोवंक ताचे वरवीं जालें ना. कित्याक उदेंतीचो एम्परदोर हुद्दो आपणायलेल्या थियोफिलसाक पाठिंबो दितलो. 4017 इसवेच्या मार्च 12 सांत इनोसेंत मरतना सगळ्या पवित्र सभेक वर्तें दूख भोगलें. हांव तुका ताकीद दितां, देवाचो शब्द गाजय. सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जा. सर्व सोंसणिकायेन तांकां तिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां मोगान शिकय. तिमोथी. सौम्याक दिन वासुयान तो बरो. सौम्याक दिन वासुयान तो बरो. सौम्याक दिन वासुयान तो बरो. मोगा परिमिताचो खरो. दिन वाचतलो सौम्या सर्वय काळी. वाकणतलो महिमा सांज सकाळी. रचणार तो सर्गांनी या संसारी. रायामा सर्वांचो सदां काळी. सौम्याक दिन वासुयान तो बरो. सौम्याक दिन वासुयान तो बरो. सौम्याक दिन वासुयान तो बरो. मोगा परिमिताचो खरो.
सर्वै काळी सौमी पातेणेसो दुबळ्या धाकट्यांका दारणीतला बंसो सर्गी खाणान सर्वांक मोगान पोसो दुखेस काळजांक दयेन बुजवचो सौम्याक दिन वासुयान तो बरो सौम्याक दिन वासुयान तो बरो सौम्याक दिन वासुयान तो बरो मोगा परिमिता सोखरो मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देवामका भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन.